प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 7वो विसवोर, वोड 14 ते 23 पर्यंत. Mark chapter 7 verses 14 to 23. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी नव्यान लोकांक आपोवन ताणें सांगलें, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशां भायलें कितें तांचे भितर वचून तांकां मेळ्ळी करूंक शकना, पूण मनशां भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशांक मेळ्ळी करतात. आनी लोकांक सांडून घरांत भितर येतोच ताच्या शिसांनी हे वेपारी विशीं ताचे कडेन विचारलें. आनी तांणी तांकां म्हणलें, तुमी समज नासलेले मूं? भायलें कितेंच मनशां भितर वचून तांकां मेळ्ळी करूंक जायना. तें तांच्या काळजांत रिगोना. तें पोटान वेता आनी शेकी कुडींतल्यान भायर वेता म्हूण तुमी समजनात. अशें उलोवन सगळें खाण नितळ म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. आनी ताणें म्हणलें, मनशां भितरल्यो भायर सरतात त्योच वस्तू मनशांक मेळ्ळी करतात. कित्याक भितर जावन मनशाच्या काळजांतले भायर सरता ते वायट शेवट हे: काजार जायनासलें, एकामेकाचो लिंगभोग, चोरयो, खून, पोरदवार, आपस्वार्थ, खोटेपण, फटकीरपण, कामसार, निड्डुकाय, निंदा, गर्व, मुर्खेपण. ही सगळीं वायटां भितर जावन भायर सरतात आनी मनशांक मेळ्ळी करतात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां, जेजू आमकां शिकयता मनशाक मेळो कोत्तात त्यो वस्तू कित्यो त्यो. आनी खूब पाटी भाव भयणीनो, आमी समजता की जें आमी जेवता, आमी खाता, आमी पियेता तें आमकां मेळ्ळें कोत्ता. आनी खूब पाटी जें पोरण्या कोरारान शिकयल्लें की दुकराचें मांस खावपाचें न्हय, हें मांस खावपाचें न्हय, हें अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय, ह्यो सगल्यो वस्तू आमकां आतां आमी सजमणी आमकां मेळोंक ना म्हणून आमी आजून पासून अशें चिंता की आमी अशें खावंक जाय, तशें खावंक जाय, मांस ह्या टायमार खावपाचें न्हय, ह्या टायमार फकत दाल खावपाचो, हें बेडदूर खावपाचें, हें सब्जी खावपाची, हें सगळें आमी चिंता. कित्याक आमकां खूब पाटी लोकांनी सांगलां की असल्यो वस्तू खायत जाल्यार तुका तें माल जातलें, तुका आतां मेळो जातलोय, आनी आतां तूं फकत आतां असलींच खाणां खावपाची. पूण भाव भयणीनो, आयज जेजू जी शिकवण दिता, ही शिकवण केन्ना दिता? काल आमी पळयलां, कालच्या शिवर्तमानान माकवाचो 7वो विसवोर, वोड 1 ते 13 पर्यंत जेजू शिकयतालो की हें सगळें आमी कोत्ता तें भायल्यान. ही जी आमची म्हणटा ती रीत आसता, ती जें आमी शिकल्या, ज्या लोकांनी आमकां सांगलां तें आमी कोत्ता म्हणून आतां आमी आमकांच फटयता. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चिंता, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी पाळटा, आतां आमकां सगळें देवाचें फाव जाता. तर भाव भयणीनो, जेन्ना आमी कितें भायऱ्यांतल्यान आयकता, समजा देवाचें उतर वा ह्या संवसाराच्यो खबरो, जेन्ना आमकां त्या उतराची सजमणी मेळटा, तें उतर आमच्या काळजांत रिगून वता. जे भाशेन एक शेतकामती आपल्या शेतान एक बीं रोवता, तेच भाशेन जें आमी आयकता भायरच्यान, आमकां ताजी सजमणी मेळटा. त्या सजमणी वरवीं जें आमी भितर आयकता आमच्या काना वरसून, तें आमच्या काळजाचेर पडटा. आनी भाव भयणीनो, समजा आमी देवाचें उतर आयकलें, देवाच्या उतराची सजमणी घेतली, आतां देवाचें उतर आमच्या काळजांत किल्लोता आनी आतां पवित्र आत्मो आमकां भितरल्यान भायर उलयता. म्हणजे एक उलोवप आमचें, एक आयकप भायरच्यान भितर वेता ती सजमणी घेवन, आनी तेज्या उपरांत पवित्र आत्मो आमकां जेन्ना आमकां ताची गरज पडटा, पवित्र आत्मो आमकां तें भितरल्यान आमच्या काळजांतल्यान आमच्या मनान हाडटा, आनी आतां आमकां भावार्थ उर्मी आमच्यान देवाचें उतर पाडूंक जाता. तेच भाशेन कितले पाटी आमी देवाचें उतर आयकना, आमी ह्या संवसाराच्यो वस्तू आयकता, हाच्यो खबरो ताज्यो खबरो आयकता, हें आमच्या भितर वेता. जेन्ना आमी प्रश्न विचारता, आरे बाबा ताणें कितें केलें, ताजी बायल खंय गेली, तो घोव खंय गेलो, ह्या मिनिस्टरान कितें सांगलें, त्या गव्हर्मेंटान कितें सांगलें, आतां आमच्या संवसारान कितें व्हडलें सगळें बरें वायट जायत वता, कितलें कोवीड येयला, इतल्यो वस्तू आमी जेन्ना खबरो कोत्ता, आतां भाव भयणीनो, त्योय वस्तू आमच्या काळजांत भितर वेतात आनी आमच्या काळजांत किल्लोतात.
आणि जेन्ना जे देवाच्या उतरा प्रमाणे न्हय ते आमच्या भितर येता, आतां भिरांत येता आनी भिरांत येतकूच आमच्या तोंडांतल्यान जें भितर आसा तें आतां सुट्टा. आतां पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलयना, आतां देंवचार उलयता, संवसाराच्यो वस्तू उलयता. तर भाव भयणीनो, जें आमी आयकता, जें आमी आयकोन आमकां सजमणी घेवन तें आमी आमच्या भितर आमच्या काळजांत तें आमी घालता. आमचें काळीज पळयना की बरें हा वायट तें. आमचें काळीज केन्नाच चिंतिना अरे बाबा फकत बरें तें हांव भितर घेतलो, वायट तें हांव पयस करतलो ना. आमचें काळीज जावन आसा एक जमीन. जें आमी आयकता, जें आमी आमकां कोण सांगता तें आमचें काळीज घेता. आनी देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां जें देवाच्या उतरा प्रमाणे ना तें पयस घालपाक, ताचेर चर्चा करपाची गरज ना, ताचेर कसलेंच उलोवपाचें गरज ना. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, देवाचें उतर आमच्या काळजांत किल्लता, आतां आमच्या तोंडांतल्यान सगळें बरें जाता, बरें येता भायर. आनी जें वीख आहलें, जें वायट आहलें तें सगळें नितोड जाता. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आयच्या शेवटमान जेजू म्हणटा मनशाक मेळो कोत्ता त्यो वस्तू खिंच्यो, त्यो वस्तू जावन आसा ज्यो आमी देवाच्या उतराचेर आड आसात त्यो वस्तू आयकता. म्हणून ज्यो वस्तू देवाच्या उतराचेर आड आसा, देवाच्या उतरा प्रमाणे नान, आनी त्यो वस्तू आमी आमच्या काळजांत रिगून दवरता, तेन्ना आमी जेन्ना तोंड उक्तें करता, आमी उलयता, त्या उतरा प्रमाणे चिंतता, आमच्यो कन्यो करता, आतां त्यो वस्तू आमकां मेळो कोत्ता, आमकां पातकी कोत्ता, आमकां देवा कडसून पयस दवरता. आनी आतां पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलयना, आतां आमी आमच्याच रिती प्रमाणे चलता, आमच्याच चिंता प्रमाणे चलता, आमी संवसाराच्या रिती प्रमाणे आनी चड करून आमी संवसाराच्या ताळण्यान आमी रिगून रावता आनी आमचें जिवीत पाड जात जाता. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां आयज जेन्ना जेजू आमकां सांगता देवाच्या उतरान रिगून रावात. ज्या भाशेन एक बालदेन समजा वद्दी बालदी एक गरम उदकाची आहा, तातूंत आमकां थंड उदक घालता आनी तें थंड उदक घालता मागीर तें उबेचें उदक जाता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, समजा हांवें तें उबेचें उदक करपाक हांवें तें थंड उदक सोडलें आनी विसरलो, आतां थोड्या वेळान तें सगळें बालदेन उदक सारकें थंड जाता. त्याच भाशेन जेन्ना आमचे भितर कसलेंच वायट आसा आनी आमी आमच्या काळजांत तें बऱ्यो वस्तू देवाचें उतर आमी रिगून दवरता, आमी आयकता तें सजमणी घेवन, आतां सगळें जें वीक आसा, सगळें वायट जें आसा तें भायर वता आनी आतां आमचे भितर भावार्थ येता. पवित्र आत्मा आमकां आमच्या मनान हाडटा. जेन्ना पवित्र आत्मा आमच्या मनान हाडटा, आमचें उतरां, आमच्यो कन्यो, आमचें चिंतप सगळें देवाच्या उतरा प्रमाणे जाता आनी आमी एक जैतिवंत जिवीत जियोंक पावता. भाव भयणीनो, फकत देवाच्या उतरा वरवीं आमी फकत मागणें आनी देवस्पण करना, पूण आमचो भावार्थ वाडटा. देखून आयज आमकां गरज देवाच्या उतरान रिगून रावपाक, पोत्तून तें देवाचें उतर आयकपाक, ताचेर नियाळ करपाक, तें चिंतपाक, तें आमची उतरां उलोवपाक आनी जें तें देवाचें उतर सांगता तें करपाक. आनी जेन्ना आमी अशें करता, आमी आतां नितोड जाता, आमचें मन नितोड जाता, आमचें काळीज नितोड जालांच. आनी जेन्ना आमचें मन नितोड जालां, आतां आमच्यो कन्यो, आमचें उलोवप, आमचें चिंतप सगळें देवाच्या उतरा प्रमाणे जाता आनी आमी एक भाग्यवन जिवीत जियोंक पावता. हेंच करपाक आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.